गोयचो मनीस गोंयासारको भायर भितर सामको चकचकीत आदर्श आनी पारदर्शक विचारांचो दिवो हो लखलखीत आनी आयज तोच दिवो जायते उदरगतीचे अशे निर्णय घेतात आनी ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आयक्यूपेरू उद्योग विश्वान जांणी सक्षम आनी सुरक्षीत अशें व्यासपीठ जायत्या तरणाट्या भुरग्यांक मेळचें ह्या हांवेसरल्यान वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचे सगळे पदाधिकारी जे आसा ते काम करत आसात एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर इन गोवा स्टेट डेव्हलपमेंट देयर कॉन्ट्रिब्यूशन इज इमॅन्स इन मेकिंग गोवा prosperous and a self-reliant state. So now may I invite very proudly on stage respected Kalpak Arwari ji, President of Verna Industries Association, to address the gathering. Honorable Chief Minister of the State, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of Industries, Transport, Protocol, Hospitality, Panchayat Raj and Legislative Affairs, Shri Mohin Gudino, Chairman of the GHRDC and MLA of Santa Cruz, he couldn't be here, probably in some time he may arrive. So, Vice Chairman of GHRDC, Shri Deepak Naik, Chairman of Goa, Additional Collector North and Managing Director of GHRDC, Shri Gurudas Desai, President of GSI, Pradeep Dicosta, EC members of VI, members of VI, distinguished guests, and our bright selected candidates. Good morning to all of you. As President of Verna Industries Association, it is my distinct privilege to welcome you all on this wonderful occasion, where VI, together with the government of Goa, through GHRDC, have delivered our promise which was made during the mega job fair held in Verna on 23rd April 2026. First and foremost, I express our deepest gratitude to our Honorable CM Sir. I had gone to him with a request to have a job fair in Sakri, and it was he who said, why only Sakri? We will do it for all the youth throughout the state of Goa. And that highlights the government's strong commitment to boosting employment, and I feel is the hallmark of a visionary leader and the head of the state. A huge thank you to our Honorable Minister of Industry, Shri Mohin Gudino sir, who has always been a pillar and stood strong with the industry whenever we have approached him with our problems and difficulties, be it with transportation or during the shortage of commercial cylinders to industrial caterers. He has stood by us always. We also had a job fair at Chikali, which was successful. Thank you, sir, for gracing this occasion today. We also had one job fair at Kurtori on the request of Reginald sir, which was also a success. So you can see from all these efforts that VI is putting through to garner employment for the youth of Goa today. These distinguished dignitaries on the days who have graced the occasion today is a testament to the fact that each one of them present here are concerned about the future of the Goan youth. This event is a great example showcasing how government-industry collaboration can work wonders in addressing hard-pressed issues, in this case, employment, which is going to be a major driver for Swayambhur and Viksit Goan. To summarize, we are employing 400 candidates today, wherein 300 candidates have been employed directly by my member companies of VIA, and 100 candidates will be employed through GHRDC. In a first of its kind arrangement, some of the VIA members have tied up with DRDA and are employing women of the self-help groups. It is worth appreciating that these hard-working women readily agreed to take up the jobs in shifts as well. Moreover, it was our Honorable CM, sir, who came up with this novel idea of approaching the self-help groups and engaging them in employment. Today, we are already having 100 women on board with the help of DRDA and GHRDC. Sir, your assurance in providing transportation service is going to be encouraging more women to take up the employment, which will provide them a steady source of income.
Sir, this is not the end. Recently, we met the Deputy Director, Shri Rajesh Loliekar of the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship with a requirement of more than 100 ITIs. In the coming days, we will see the VIA collaborating with them and employing the freshers passing out of these institutes. The youth today needs to understand that the government jobs which they prefer today are very limited, and they need to grab the opportunities available in the private sector. I extend my heartfelt thanks to all my participating member companies and the human resource teams. Your active involvement in this job fair has made this drive a grand success. Thank you for recognizing the local talent and providing them with these valuable career opportunities. A special word of appreciation goes to organizing team of GHRDC and the VIA. Your tireless efforts behind the scenes ensured a smooth execution of both the fair and the distribution ceremony. Most importantly, I congratulate all the candidates receiving their job offer letters today. You are the future of our industry. We welcome you to the industrial community and wish you immense success in your professional journeys. Thank you once again to everyone present here for making this event a memorable one. Thank you. Dev Bare Guru. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your words of appreciation, for your words of gratitude. It is rightly said that the industries are the engines of economic growth, but their success is measured by how much opportunities they are creating. And now it's time to hand over the very much important letters to the candidates. I request all our companies to please take this note that only 4 candidates from your company are allowed to step on stage. With pride, I now invite on stage Maxim's Pharma Limited, and I request our respected dignitaries to please hand over the appointment letters to the respected candidates from these companies. Maxim's Pharma Limited. Macam magta kita niukkan ke dunia ke nama macam ce. समज अशो बऱ्यो संधी आमकां फावो जाताली जाल्यार आमच्याकडे सुद्धा अशी पत्रकार भाव भयणांची लायन लागपाक शकता आनी हाची जाणविकाय करून दिवपी आयची ही कार्यावळ. Maxim's Pharma Limited. Today, Goa Human Resource Development Corporation, along with Vena Industries Association and Goa government, is handling these letters. On next, I would like to invite politely on stage Lupin Limited with their 4 candidates. Okay. हांव आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेट्स लागीं मागता की तांणी उपकार करून फाटल्यान रावन घेवचें. Maxim's Pharma Limited, they are making their mark on their new journey, and this requires a huge appreciation. Let us give a continuous round of applause as they are starting their journey. ते त्यांचे आयज एक स्वप्न पुराय करपाच्या मार्गार पयले पावल घालतात आनी ह्या पयल्या पावलाक आमी खंय ना खंय तरी उर्बेभरीत करपाक जाय. हांव मागता लुपीन लिमिटेड हांच्या सगळ्या कॅन्डिडेट्सां लागीं की तांणी उपकार करून माचेर येवचें. लुपीन लिमिटेड. And ever smiling HR is here on behalf of the company. Let us give a round of applause. सगळ्या कॅन्डिडेट्स लागीं मागता की तांणी फाटल्यान रावन घेवचें. I request all our candidates to please stay at the back for a beautiful picture, for a beautiful memory. I'm sure this moment is really precious to all of us because for a quite long period of time we were waiting to complete our dreams, and today this journey is starting. UG's Precision Manufacturing Private Limited, kindly get ready. Each
Each appointment letter is just like a new smile, a new hope. Eugene's Precision Limited, IFB Limited, please get ready next. Eugene's Precision Manufacturing Private Limited. And I would like to add a remark over here that we have with us in our audience Padma Shri Sashi Soniji, chairperson, and she is leading this farm. IFB Limited, please get ready. In life, what matters is your precision. And today, this precision is taking a right moment to celebrate their new journey along with all our dignitaries. दोन मिनटाचो हो संवाद पूण एक सांगतना भरपूर उमेद जाता की गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री जे आसा न्ही ते ह्या 2 मिनटाच्या संवादान सगळ्या लोकांची कांगाळ जी आसा न्ही ती आपल्या मदीं दवरता, आपल्या तकलेन दवरता आनी जायत्या वेळार जायत्या लोकांक ते याद करतात. IFB लिमिटेड हाचे लागीं मागता की तांणी मातशें दिवचें. IFB लिमिटेड. I request all the candidates from IFB Limited to please step forward. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयज आमच्या जिणेंत सगळ्यांचेच नंबर लागिल्ले आसा न्ही. आमी त्याच नंबरा फाटल्यान दीसभर प्रयत्न करत आसतात. नंबर खंयचो तो जिणेंत सर्वोत्कृश्ट जावपाचो, बरो जावपाचो आनी आयज त्याच बऱ्या जावपाच्या प्रयत्नांत हिमाची ह्या खिणाक भोवमान दिता. IFBची हे सगळे वांगडी. तशेंच फुडल्या सुवातेर हांव मागता शिफल एंड मिनेजीस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हांचे लागीं की तांणी तयारी दाखोवची. आयज ह्या सगळ्या कॅन्डिडेट्साच्या चेहऱ्याचेर आशिल्ली ती स्मायल, तो हांसो खूब मनांतल्यान समाधान दिता. शिफल एंड मिनेजीस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हाचे लागीं मागता की तांणी आपल्या 4 कॅन्डिडेटांक ह्या खिणाक माचयेर आपोवणें दिवचें. शिफल एंड मिनेजीस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हाचे कॅन्डिडेट बेगितल्या बेगीन उपकार करून माचयेर येयात. मायक्रो लॅब्स लिमिटेड हांणी तयारी दाखोवची. मायक्रो लॅब्स लिमिटेड हांणी तयारी दाखोवची. Each appointment letter is a hope. Each appointment letter is a journey towards their dream. So let us all continue clapping. Let us all appreciate their one confident decision of getting employed. Micro Labs Limited हाचे लागीं मागता की तांणी माचयेर येवपाक तयारी दाखोवची. आयज अर्ध्या शतका परस जवळपास लोकांक हांगासर अपॉइंटमेंट लेटर्स मेळटात. सगळ्यांकूच ह्या कार्यावळींत सहभाग दाखोवपाक मेळना, पूण ह्या सगळ्यांच्या जिणेंत आयज खुशालकायेचे पायजण झेलता अशें म्हळ्यार दिताय. रिसिविंग दिस अपॉइंटमेंट लेटर एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल CM. HFCL Limited, please get ready. I have a smiling picture with all our respected candidates who got this opportunity through the Mega Job Fair 2026. So are we ready to smile? So on the countdown of 3, 2, 1, show your letter with pride, everyone. Come on.
Okay, I request HF Limited to please be on stage. And the same rule applies to you all as well. Please, after receiving your letter, please stay at the back. And after that, Blue Cross Labs Private Limited, please get ready. उमेदीचे लेटर उमेदीच्या सगळ्या लोकांपर्यंत हांगासर पावता. प्रत्येकाक आयज हांगासर काम करपाची संद फावो जातात आणि ते काम तुम्ही म्हणून and Kaineko, please get ready. You know, we always stand on a crossroads deciding where to go. But sometimes it's the right decision, the right people, the right company that gives you a golden opportunity to grow in your career, to grow in your life. And today is that golden opportunity that you all are receiving. Opportunities are just like ice creams. If you are not grabbing it, a golden letter, I request Blue Cross Labs Private Limited to please be on stage. After that, Kaineko, please get ready. आमची गोंय सरकार कायनेटिक एनर्जी भशेन काम करता आनी पोटेन्शियल एनर्जी बरोबर घेवन कायनेटिक एनर्जी भशेन काम करपी अशें आमचें हें सरकार आयज व्हड्या उमेदीन प्रत्येकाच्या जिणेंत एक उमेद हाडटात. प्रत्येकाचो संवसार बरो जावचो ह्याच हवेसंतल्यान काम करत आसात. And Kaineko Limited are here. I request Wisdom Lab Syringes LLP to please get ready. Wisdom Lab. आयुष्यात विजडम आसत जाल्यार आमकां खूब बऱ्यो संदी मेळटात, आमचो संवसार बरो जाता. म्हाका दिसता पावसान आमच्यो टाळयो सुद्दां खुबूच सामक्यो थंड केल्ल्यो आसात. उपकार टाळयो कमी करनाकात, कित्याक गोंय सरकार आज आमी पळयतात सातत्यान धडपडत आसा तुमची जीण बरी जावची, तुमची जीण सोबीत जावची. देखून प्रत्येकाक आमी ताचे नवी आयुश्याची ही सुरवात करत आसतना ताचे पर्यंत आमच्यो वेगवेगळी टाळयो आमी पावया. आय रिक्वेस्ट विजडम लॅब सिरिंजेस LLP हाचे लागीं की ताणें उपकार करून मातशें येवचें. आय रिक्वेस्ट बॅट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड टू प्लीज गेट रेडी. जेन्ना आमची उमेद इतली आसा की आमकां कितें करूं आनी कितें नाका अशें जातात आनी आयज तीच उमेद गोंय सरकारान हाडिल्ली आसा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या फुडारपणा खाला बॅट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हांचे लागीं मागता की ताणें उपकार करून मातशें येवचें आनी त्या प्रत्येक डिसिजन जाचो आयज अपुर्बायेचो असो जाता. आत्मजागृताय दवरून वावर करीत आसतना प्रत्येकाच्या सुखदुखांत ते आयज व्हड्या उमेदीन सहभागी जातात. ते म्हळ्यार आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तशेंच आमचे माननीय मंत्री गोविंद गुदिन्होजी, आमचे आमदार रेजिनाल्ड सरजी, सिप्ला लिमिटेड हांणी तयारी दाखोवची आनी फुडल्या सुवातेर पावर लँड एग्रो ट्रॅक्टर व्हेकल्स प्रायवेट लिमिटेड हांणी रेडी रावचें. सिप्ला इज लव. जेन्ना आमच्या मदीं यंग एनर्जीक आनी सरसटे रक्त आसता तेन्ना कामाची उमेद आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात येतात. It's the flowing energy of a youth that decides the overall energy of a farm, of a company, and we are very proud to have such a young mind receiving today this appointment letter at the hands of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawantji. I request Power Land Agro Tractor Vehicles Private Limited to please get ready. आयज जेन्ना आमचे कॅन्डिडेट बऱ्या उमेदीन हे लेटर रिसीव करतना पावया पडटात, एक गजाल आमकां समजून घेवपाक जाय, आयुश्यांत व्हड जातलो जाल्यार ग्रॅटिट्यूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड विथ अ ग्रेटफूल हार्ट लेट अस हॅव अ क्विक पिक्चर and also request Finolex, that is the last company, to please get ready. Power, can we have a powerful round of applause? Come on. Our government is so powerful in taking the very harsh decisions at a critical
Left-hand answer Gujral. Today we are very happy to announce that altogether 17-18 companies have participated in this mega job fair, and they have just opened their heart to welcome all an amazing candidates. Let us all smile, let us all congratulate each other. टाळयो मारून आमचे एक स्वताचे बरें काम जाता. कितें खबर आसा आमकां समज जयंती नाका जाल्यार ती पयस वतात, आमचे लोक जे आसा ते सामके ताजे जाता. Let us all activate ourselves and let us all continue clapping as we appreciate all our candidates. And our last candidate at the moment on behalf of the company receiving this appointment letter. Okay, so on a countdown of 3, let us all together smile for this wonderful picture. Ladies and gentlemen, it's now time to smile and to create a hope. It's 3, 2, 1 and smile. डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या फुडारपणाखाला आमी पळयतात की गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जायते बरे निर्णय घेतिल्ले आसात आनी ताका लागून जायत्या जाणांचो संवसार हो बरो जाल्लो आमी पळयतात. आनी आयज आमी तशेंच गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचे जे 10 आयज आमी हांगासर अपॉयंटमेंट लेटर फावो करून दितात तांचे लागीं मागता की तुमी उपकार करून माचयेर येवचें. मागता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आनी हे अपॉयंटमेंट लेटर दिवन आमकां सहकार्य करचें. सुनीता नाईक फ्रॉम GHRDC डिपार्टमेंट. सुनीता नाईक हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. तांचे कडेन आमी अपॉयंटमेंट लेटर्स फावो करून दिता. पुण्या सुवातेर उषा दिलीप नाईक हांणी तयारी दाखोवची. उषा दिलीप नाईक. पूर्वी नाईक एक अस्तुरी आयज आपली जिणेची स्वप्नां पुराय करतात. खरेंच अस्तुरी जावप आनी सगळ्यो गजाली सांबाळप खूब कठीण आसा. उषा दिलीप नाईक हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून माचयेर येवचें. पूर्वी नाईक हांणी तयारी दाखोवची. प्रिया हळदणकर हांणी सुद्दां तयारी दाखोवची माचयेर येवपाक. आयज गोंय सरकार आमच्या माता भगिनी खातीर खूब विचार करतात. गृहदार आसुनी, तांकां जायत्यो रोजगाराच्यो संधी आसुनी, सेल्फ हेल्प ग्रुपान तांचो आत्मविश्वास वाडोवपाची संधी आसुनी, ह्या साबार मळाचेर आयज गोंय सरकार वावर करत आसा. प्रिया नाईक हांणी माचयेर येवचें. प्रिया हळदणकर हांणी माचयेर. शीला नाईक हांणी तयारी दाखोवची. आयज आमकां वयाचें बंधन ना, प्रत्येकाक रोजगाराची संद ही व्हड्या उमेदीन फावो जाता. शीला नाईक हांणी माचयेर येवपाक तयारी दाखोवची. दिक्षा फडते हांणी म्हाजे कडेन येवचें. ललिता चोडणकर हांणी तयारी दाखोवची. प्रियंका पार्सेकर हांणी माचयेर येवपाक तयारी करची. ललिता चोडणकर ह्या खिणाक माचयेर येतली. प्रियंका पार्सेकर, सविता देसाई आनी नेत्रा देसाई बेगिनल्या बेगीन उपकार करून माचयेर येयात. नेटान टायटलचो गजट आमी ह्या खिणाक सुरू करुया, कित्याक गोंय सरकारान आमच्या अस्तुरीं खातीर आयज उमेदीचें अशें पावल घेतिल्लें आसा. तांची जीण सुदारची, तांचो संवसार बरो सांबाळचो ह्याच हावेसंतल्यान आयज आपल्याच कॉर्पोरेशनान तांकां एक वांटेकारी म्हणून हांगासर आपणावन घेतात. And now I feel like it's a family picture because all our ladies are here celebrating their life. मातशें हांसूया आनी व्हडा उमेदीन आयच्या अपॉयंटमेंट लेटर जेन्ना स्विकार करता तेन्ना उमेद दाखया. चडांत चड देव बरें करूं. Ladies and gentlemen, I now have the privilege of inviting Sri Pramod sir kindly to take the responsibility of acknowledging and inviting our valued partner companies that have wholeheartedly participated in this mega job fair. And over to you, sir. Yeah, good morning. Without taking much time, I request Shri Vardhaman Jain to please come up for receiving the participation certificate next year.
I request Mr. Jitendra Rani, site head of Lupin Limited, please come. I request Padma Shri Madam Shashi Soni ji of UGS Precision. आइए मैडम. Big round of applause for madam. I request IFB Limited, Mr. P. Nandanan and Mr. J. Karthikeyan, respective plant heads of the washing machine division and the AC division. IFB. I request Shifar and Menezes, Mr. Nathan Menezes, director, to please come up. Mr. Nathan Menezes, Shifar and Menezes. I request Mr. Marvin Carvalho, Micro Labs. Marvin. I request big round of applause, please. I request HFCL, Mr. Rajesh Tatia, factory manager. Please come up, sir. Mr. Nilesh Amankar, plant head, Blue Cross Limited. Mr. Santosh Jangle, Group HR Head of Kyneco. Mr. Santosh Jangle, Group HR Head of Kyneco. Mr. Deepak Chodankar, Board Member, Wisdom Synergies. Mr. Deepak Chodankar, please come up. Mr. Harish Mangaonkar of Beds India, HR Head. Mr. Harish Mangaonkar. Aye sir, please come. Please come. Mr. Harish Mangaonkar. I request Mr. Nilesh Heguji, Site Head Cipla Limited. Mr. Nilesh Heguji, Site Head Cipla. I request Mr. Amit Santra, Technical Director, Powerland. Mr. Amit, Powerland Agro. And I request Mr. Ratnakar Barve or Mr. Suraj Mulgaonkar, whosoever of Phenolex Limited. Phenolex Limited. Thank you, gentlemen. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. आयक्यूबेनो अनुभव हो पुस्तकांतल्यान मेळना तर तो कार्यातल्यान मेळटा आनी गोंय राज्याचे अनुभवी मंत्री म्हणून जांकां आमी सदांच पळयता ते म्हळ्यार आमचे माननीय मंत्री गोविंद गोविंदजी. तांणी कांयच दिसां पयलीं आपल्या मतदारसंघात असोच रोजगार मेळावो घडयलो आनी आयज तांचें स्वप्न आनी तांची जिद्द खंय ना खंय तरी ह्या कार्यावळींतल्यान लेगीत पुराय जाताना आमी पळयतात आनी म्हणूनच मानान हांव मातशें आपणी दिता सन्माननीय गोविंद गोविंदजी की तांणी ह्या खिणाक आपलें उलोवप करचें. जॉब पे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे माननीय गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच चेअरमॅन IDCचे म्हजे मित्र बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, वायस चेअरमॅन GHRTCचे बाब दीपक नाईक, बाब गुरुदास देसाई, MD त्या संस्थेचे बाब कल्पक अलवारे, VIचे प्रेसिडेंट तसेच MD GIDCचे बाब आमचे परिमल अभिषेक, हांगासर दुसरे बाब प्रदीप डिकोस्टा, बाकीचे सगळे कंपनी हेड्स आनी बाकीचे ह्यो नामनेच्यो कंपनी चलोवपी उपस्थित भुरगे जे newly appointed candidates as well as other people present here. First of all, I want to say this is a red letter day in the history of industrial employment by the private sector on a large scale. So hearty congratulations to the candidates. Hearty congratulations to the people running this, I would say, well-established companies, renowned companies
at various levels. And I think one very basic thing you have sought to dispel is that when Verna Industrial Estate came up here, you have slowly but steadily changing your perception. I remember in 1990s, I was the industrial minister when various industrial estates we were acquiring land. Verna was the prime thing. At the foundation of that, I was very much present. I was that time Industries and Mines Minister in 1990. And I want to recollect, our dream that time was locals should get employment. And after this industrial estate came up, somehow there was a misconception. No locals are being employed, only outsiders are being employed. And I have been telling this to Kalpak, I have been telling it to various other people, Pradeep and other industry heads as well. You have to dispel this notion. And as concerned as he is that local people should be employed, and as concerned as he is for various issues of Goa, our Honorable Chief Minister, our dynamic Dr. Pramod Sawant took the initiative to dispel this very notion, to see that locals are employed, because job means people, there was another notion and misconception, job means you can get job only in the government. Everybody wanted a job in the government. But to dispel this notion, industry is also there for you, Goans. Industry is there for you, local people. Industry is there to generate activity, economic activity for themselves to grow and the youth to grow, provide employment. So this noble thing has been done by none other than the government led by our very dynamic Dr. Pramod Sawant. Therefore, I congratulate him and all those who made it happen. To think is one thing, implementation is another thing. You may have so many ideas. You should see that the idea takes place after germination and it is there for the people to see. Various job fairs have been organized. Like I organized one in Chikaling in my constituency itself. Thanks to VIA and all of you for having participated and employed some of our people. A similar job fair was held in Kurtori, where regional's constituency is there. So you have been moving places. What does this show? Even you as industrialists have concern that locals should come to the fore. And I want to raise a very important point here. Today, all states are offering incentives for industry. All states are offering land and various other incentives, beckoning them to come to their state. What is happening? The people who used to be employed with you, there is already a drain. Some people have started to go back. Maybe it was the geopolitical situation in the entire world. Hormuz, when that thing happened, when the Strait of Hormuz was closed, many people went back. Some people are seeing that in their own state they are having very gainful employment. Why should we go here even if we are paid less? So this is a challenge to the Goan youth. This is a challenge to Goans themselves. You have to be gainfully employed in this industry, prepared to work for where you were not earlier prepared. Because for you and the general thinking, it was only a white-collar job. You did not want to do any other job. But this has changed in a big way and is changing fast. Local wants to be employed. That's how you have as many as 400 people being employed today here. Otherwise, what activity will you do? Can you all move outside Goa? Are they waiting for you to give you such a fat salary? Most of what you earn will go for accommodation, food, and establishing yourself there. You have to realize this. And many of you, I know, you join one company, you soon want to migrate. Ambition is high, very high in Goans. It should be there. I am not saying it should not be there. But a sense of little loyalty also should be there. Where you join, be there for some time. Get those skills. After a certain period of time, you will get much better and higher jobs. Maybe in Goa itself, in another company. But don't do it frequently, then people will not trust you. Government also is at default in this, and industry also is in default. What? We take people on contract basis.
we should try to make them regular as much as possible. I know it's not possible. I am speaking as the government itself. But in due course, they also have to be reassured. Yes, we have a secure job. We have prospects of rising higher. We have prospects of earning more. That should be their thinking. In their thinking process, we should see that that evolves. We have to create that. But all of you industry, I am very happy that you have come together to help the government at the initiative of Honorable CM. Also the Human Resource Development Corporation. There is nothing like working in tandem, in togetherness, to see that good things happen for society, that good things happen for the good of Goa, for the people of Goa. Today, there are many new normals, and the new normal is you have to fend for yourself, you have to look for people in Goa, you have to see that they are employable, improve their skills. That's why I have always been telling the industry, don't wait that straight away you will get skilled people. You also have to have a training program, you skill them so that they don't leave you. They have a sense of belonging in your companies, so that they survive in your company very meaningfully for a very long time. And that is what is required. And I'm sure you will do it on a long-term basis. You will grow, you will make the Goan economy grow. And the dream of our Honorable Prime Minister to have a 5 trillion economy sooner than possible will not be only a dream, it will become a reality. We must realize we all have a role to play. And I think this particular government has played its role. You know, industry with the IDC Connect, what we had launched, we have come to the grassroots level for industry to know their problems, to solve their problems. We have enunciated new policies, whether the new industrial policy in 2024 or 23, what I had done, thereafter warehousing and logistic policy. As I say, and I am repeating it here, it is my dream that Goa should be the largest logistical hub in times to come, which is slowly but steadily becoming. First, warehousing was not allowed. Today, it's a policy. Everybody wants to put a warehouse. There is going to be a situation of plenty, I feel, after some time, because every single person wants to put a warehouse. And why not, if it is going to lead to trading? The jobs that are going to be generated as a consequence is going to result in people coming even from the Gulf and elsewhere in the world, coming back to their homes. They will be in their sweet, sweet homes. Others, you find many homes in Goa closed. People are employed abroad, they don't want to come back. Let us bring that situation in Goa for people to come back, for them to have a sense of belonging of these very industries they work in and do something which is worthwhile for them in their life. Therefore, I am sure you will live up to the situation and make this happen. Now, हांगा सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक चड करून न्यू कॅन्डिडेट जे आज अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळा हांव तुमकां उनुनीत परबी दिता. समजू नाका की हे लास्ट हे फर्स्ट स्टेप, एक एक पावल मारून फुडें वचपा जाय. तुमच्या जिवितांत कंपनी तुमचे लागीं दारार येयल्या भाशेन तुमकां येवन अपॉइंटमेंट लेटर दिले. हो संदेश आख्खे गोंयान वचपा जाय. हे संदेश आमचे सगळे तरुण जे भुरगे आसा दुसऱ्यांकूय वचपा जाय. गोंयान शिकले काय युनिव्हर्सिटीत पास जाले, हायर सेकंडरी पास जाले, सगळे भायर वचपा जाय. हांगाय तुमकां मौको हा काम करपाक. हांगा तुम्ही काम करपाक जाय. जे तुमचे आधार आणि सहकार जाय आमची स्टेट वयर सरपाक, केन्ना सरतली? तुमकां जॉब आसल्यार, तुम्ही एक दोन पैसे जोडल्यार, तुम्ही फुडें गेल्यार, हेच तुमकां संधी हे सरकारान आता दिल्ली आसा. हे फर्स्ट आणि लास्ट जावपाना लेटर वाटपाचे कार्यक्रम. हांव समजता असल्यार कितलेच कार्यक्रम जातले. इंडस्ट्री व्हडली जातली, आनीकूय कंपनी येतल्यो. आनी आमचे फुटप्रिंट पळयल्यार जे लोक येवपाक सोदता गोंयांत, जे GSIDC सोन प्लॉट सोदता, ते दाखोवन दिता की कितले लोक हांगा येवन आपली इंडस्ट्री घालपाक सोदता ती. हे माझी अपेक्षा धरून की असले खूब आनीकूय आमकां जॉब फेराकूच न्हू, हरशीं जाल्यार लोकला एम्प्लॉयमेंट दिवपाक हे सगळे कंपनी संधी मेळटली. तेय लोकांक संद दितले काम करपाक तेंचे कंपनीन. आनी आमचे गोंय फुलपाक सगळे अर्थान एकूच वाठारान न्हू, इवन इंडस्ट्री आनी जॉब ते दृश्टीन सुद्दां आमी नंबर 1 आसपा जाय. गोंयकारांक मोको मेळपा जाय, गोंयकारां खातीर जावपा जाय. आनी हो सरकार तेंच काम करीत येयल्लें आसा म्हूण हें हिंगा म्हणजे लेटर वाटपाचें काम जालें. फुडाराकूय हेंच जातलें. ही व्हडली अपेक्षा धरून की गोंय
फक्त टुरिझमच न्हय, इंडस्ट्रीचे बाबतींतूय नाव सारखे उंच आसतले. तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान ही अपेक्षा धरून हिंगा हाजीर आशिल्ल्यान सगळ्यांक काळजांतान चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. Thank you so much, sir, for all your valuable words. I can only say that only a loyal and royal heart can advise us not to migrate from one company to others. Thank you so much, sir. आर्किपेलागो 7 वर्सां गोंय राज्याचे मानादी मुखेलमंत्री म्हणून जे जबाबदारी सांबाळपी, भिवपाची गरज ना अशें म्हणत सगळे जायते कठोर निर्णय घेवपी, म्हजे घर योजनेंतल्यान लोकांक मालकी हक्क दिवपी, त्याच बरोबर म्हजे फ्लॅट ह्या विचारान चालना दिवपी फुडारपण म्हळ्यार स्वयंपूर्ण गोंयचे शिल्पकार, उदरगतीचे जनक म्हळ्यार गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर काम करत आसतना तांकां अशें दिसता की गोंयचो बरो फुडार हो गोंयच्या युवा आनी युवतीं कडेन आसा. आनी आयज म्हणूनच ते अपस्किलिंग, रिस्किलिंग ह्या सगळ्याचेर भर दित आसतना येदो व्हडलो भव्य असो रोजगार मेळावो खास आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर घडोवन हाडटात. आनी आयज म्हणूनच हांव तांचे लागीं मागता की तांणी ह्या खिणाक आमकां सगळ्यांक मानाक माचयेर दिवन आमच्या मनाक उबारी दिवची आनी आमचे जायते कॅन्डिडेट जे जांकां आयज अपॉइंटमेंट लेटर मेळटा तांकां मनोनीत परबी उतरांतल्यान फावो करून दिवची. ओवर टू यू सर. कॅन वी हॅव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशन हांच्या वतीन जोड पावलान आयोजीत केल्ल्या आयच्या अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रिब्युशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या वतीन आसात आमचे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मागी उदिनू, आमचे IDCचे चेअरमॅन रेजिनाल्ड, वायस चेअरमॅन ऑफ द HR कॉर्पोरेशन बाब दीपक, MD बाब गुरुदास, तुमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे प्रेसिडेंट बाब कल्पक आणि बाकीचे सगळे इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे सगळे हेड्स हांगासर बसता. विशेष करून मास्टन, लोकिन, ह्यूज प्रिसिजन, IFP, C5 Minitis, मायक्रोलॅब, HFSL, कोकोकोला, ब्लू क्रॉस, कॅनेको, ओके बाकी सगळ्यांचे डिसिप्लायन ऑल अदर्स सगळ्यांची नांवां घेत रावना तांकांय सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी तांकां ऑफर लेटर्स तांकां आयज म्हज्या हस्ते दिली आनी उरलेल्यांकूय दिवपाचें आसा. अशा सगळ्या 400 जाणांच्या हांव खूब मना पासून खूब अभिनंदन करता. लेटर मेळ्ळा तुका खुशी जाल्या काय ना, तेन्ना ताळयो वाजय. पयले फावटी आमी पळयता खरें म्हणजे गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशन हे एकत्र आयल्या आनी अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज हाची आत्ताच सुरवात जाल्या. म्हणजे की फाटल्या एका जरी खूब मोठ्या प्रमाणात रिप्रेझेंटेटिव्स हांगासर आयले, जवळपास 2,500-3,000 भुरगे जरी हांगासर आयले जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली पयल्या फेजींतल्यान 400 ते 500 जाणांक ही ऑफर लेटर घेवपाक तांच्यांनी फुडें आयले, तांच्यांनी ऑफर लेटर घेतल्या. पूण खात्री आसा की गोंयांतल्या उरलेल्या इंडस्ट्रियल असोसिएशना कडेन ह्याच पद्दतीचो ही जॉयंट एसोसिएशनान सगळ्या एसोसिएशना कडेन अशा पद्दतीचो प्रोग्राम करून आमी जाता तितक्या मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांक ह्या इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. काही ऑफर्स ह्यो डायरेक्टली कंपनीच्या मार्फत तांकां दिल्या, थोड्यो ऑफर्स ह्यो आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या मार्फत ह्यो विशेष करून महिलांक आनी तांकां दिल्या. हांव दोगांयकूय ह्यो अभिनंदन करता. तुमकां मेळिल्ले ऑफर लेटर्स आमी पळयता, इट इज नॉट ओन्ली द मिनिमम वेजीस. हांव कल्पकाक आत्तां विचारतालो की थोड्या जाणांक 3 लाख ते 4 लाखाची पॅकेज सुद्दां एन्युअली ती तेंच्यांनी ऑफर केल्या. इट इज एन इनिशियली स्टार्ट करता आसतना इट इज अ गुड ऑफर म्हणपाक कांय हरकत ना. पण आपली सिन्सियरिटी कितली त्या कंपनी कडेन आसतली, आपूण कशा पद्दतीन काम त्या कंपनीन करतलो आनी कितलो पंक्च्युअल आसतलो हाजेर डिपेंड आसा. आमी जशें म्हणटा की एक्सपिरियन्स बेस्ड सॅलरी दिवपाक जाय. हो फाटलेय फावटी आमी स्टेटमेंट केल्लो आनी तांचें जर म्हणणें आसा की हय ऑन द एक्सपिरियन्स बेसीस म्हणजे आपल्याक 4 वर्सां जाली जाल्यार तेजी सॅलरी वाडत वचपाक जाय. म्हणजे तांची संकल्पना आसा की दे हॅव ऑल्सो एग्रीड इट इज नॉट दॅट की मिनिमम वेजीसचेर घेता ताजेरूच तुमकां कामाक दवरता अशें ना, की तुमी कितलीं वर्सां त्या कंपनीत काम करता त्या बेसिसाचेर तुमची सॅलरी ही नक्कीच आनी मोठ्या प्रमाणात वाडटली. म्हणून आमचें म्हणणें आसा की एखाद्याक नोकरी मेळप ही ताजो जीवन म्हणजे जीवन चरित्र जेका चलोवपाक जाय ताज्या खातीर आसा. आमी सातत्यान म्हणटा पयली नोकरी मेळ्ळ्या उपरांत ताका कॉन्फिडंट येता की हय आपूण प्रायवेट सॅक्टरांत खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें करपाक शकता, आपली फॅमिली स्ट्रेंथन आपूण करपाक शकतलो. आनी ताकाच लागून इट इज नॉट ओन्ली द युअर इकॉनॉमी बट स्टेटीची इकॉनॉमी बी तुमी बिल्डअप करता. आनी हें करपा खातीर तुमचो सगळ्यांत खूब मोठो हात
हो तुमच्या इकॉनॉमीच्या बरोबर स्टेटीच्या इकॉनॉमीक हाडटलो. सपोज तुम्ही हे जर जॉब घेवंक नाशिल्ले जाल्यार तांकां कोणाक तरी भायल्यान म्हणजे इतर बोथ सायड नेबरींग डिस्ट्रिक्ट तांकां खंयच्यान ताका कोणाक तरी हांगासर हाडचें पडटलें आसलें. पण ते न करता पयलो प्रिफरन्स तेंच्यांनी तुमकां दिवपाक केला. त्या खातीर तुमची जबाबदारी आसा. आमी सातत्यान पळयता की आयज कालो आसा, आयज धालो आसा, आयज नाटक आसा, पूण घरा कडेन रावपाची एक आमची प्रवृत्ती जाल्ली आसा. त्या मायंडसेटांतल्यान आमकां भायर येवचें पडटलें. तुमचो कालो धालो प्रमाणे तेंचें काम चलचें ना. तांच्या कंपनीन हें कमिटमेंट फॉर द फॉरेनर्स शो. म्हणजे नॉट ओन्ली इन द इंडिया. आतां एखादी फार्मा कंपनी चलता आसत जाल्यार वीच इज इन द 3 शिफ्ट. एखादो मनीस जर एखाद्या शिफ्टीक येयलो ना जाल्यार वीच इज अ बीग लॉस फॉर देम. नो डावट तुमी प्रायर जर सांगत रावले आसत जाल्यार चलता. पूण आमी म्हणटा तशें जर ताळाकूय आमी लावपाक लागले जाल्यार जावचें ना. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की तुमची तितकीच कमिटमेंट स्पेशली द यंग बॉयज आनी गर्ल्स हांची तितकीच जर कमिटमेंट तेंच्या कडेन उरली आसत जाल्यार म्हाका दिसता की तेय बी तुमकां प्रमोट करपा खातीर तुमी जर पळयशात इट इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द HR हेड्स दे आर ऑल आर गोवन्स. आनी एक कित्याक शक्य जालें दे हॅव प्रमोटेड एट दॅट पोस्ट बाय देअर प्रमोशन नॉट बाय डायरेक्टली दे हॅव अपॉइंटेड एट दॅट पोस्ट. कोण खंयच्या डायरेक्टली कोणाकूच येदो व्हडलो पोस्ट मेळूंक शकना. त्या कंपनीनी फाटलीं 10 वर्सां 15 वर्सां काम केलें पण आज त्या पोस्टाचेर पावल्या. त्या खातीर यंग ग्रॅज्युएट्स विशेश करून इंजिनियर हांव बऱ्याच जाणां कडेन लेटर घेता आसतना विचारतालो तूं खंयचो तुवें कितें केलां. कोणी तरी सांग्या वयलो आसा, कोण तरी कुठ्ठाळचो आसा, कोण तरी होंडाचो आसा, कोण बिचोलचो आसा. म्हणजे पयशांक सुद्दां तुमी आज आपूण हांगासर जॉयन जातलो हें ऑफर लेटर घेतलो इतल्या उमेदीत घेतला. म्हाका खबर आसा you will find a difficulty for the transport. That वर कदाचित थोड्या जाणांक ट्रान्सपोर्टूय करचो पडटलो. फ्यू कंपनीज have their own transportation, but ताजेरूय मेकॅनिझम आमी फायंड आउट करता. इंटरनल बस ट्रान्सपोर्टेशन ऑलरेडी आमी रिजॉल्व केला. आमचो MD IDC अभिषेक ही इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज. इन फ्युचर फॉर द लॉंग डिस्टन्स म्हणजे खंयसर जर बशी वतना आसत जाल्यार ताका म्हणजे हांगासल्यान बिचोले किंवा हांगासल्यान म्हणजे मडगांव किंवा हांगासल्यान सांगे ह्यो सुद्दां बस ट्रान्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द इवन म्हणजे टायमींग हे प्रोवायड करपाचो सरकाराचो विचार आसा. बट एटलिस्ट एक 20-25 भुरगे त्या लायनींतले जॉयन जाल्ले आसपाक जाय. हांवें तर कल्पकाक ऑलरेडी म्हटलां की तुमची बस फेसिलिटीज नासत जाल्यार तुमी आमकां सांगात की आमी त्या पद्दतीन म्हणजे जॉयंटली नाय जाल्यार तुमी करतात की आमी कदंबाच्या वतीन तुमी ताका थोडोसो हाफ पे तुमी करचें, हाफ आमी बेर करता. पण एम्प्लॉयमेंट हो दिवप हे गरजेचो आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे आयज आमी पळयताले की वेरियस स्टुडंट म्हाका खूब बरें दिसलें की थोडे जाण म्हणजे ITI पासून ते डिप्लोमा MSc BCom BSc वेगवेगळ्या क्वॉलिफिकेशनांतले भुरगे आज ह्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी आपली लेटर्स घेतल्या. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स आसतले, क्वॉलिटी एश्युरन्स आसतले, लॉजिस्टीक प्रोडक्शन आसतलें, मेंटेनन्स, फायनान्स, सेल्स अशा वेगवेगळ्या ऑफर लेटर्स तेंच्यांनी आज जॉयन जाल्ले आसा. आनी हे कित्याक पॉसिबल आसा तर तुमच्या कडेन आसलेले नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तुमच्या कडेन आसलेली स्किल्स. सातत्यान म्हणटा आमी ग्रॅज्युएट जावन आमकां डिग्री सर्टिफिकेट घेतली म्हणून कोण जॉब दिवंक शकना. तुमच्या कडेन ज्यो कितें स्किल्स आसा त्यो जर तुमी प्रेजेंट करपाक शकले जाल्यारच तुमकां जॉब आनी ऑफर्स ह्यो वेगवेगळ्यो दिवपाक शकतले. म्हणून आमी जें म्हणटा की स्किल्स, युअर कमिटमेंट, युअर डिसिप्लीन आनी तुमची विलिंगनेस ह्या 4 गजालीचेर तुमी आयुश्यांत खूब फुडें पावपाक शकता. आनी ते तुमी करपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी फुडें वयचें. सातत्यान गव्हर्मेंटान ही बऱ्या पद्दतीची ऑपॉर्च्युनिटी ही तुमकां दिल्या आनी तुमी ही ऑपॉर्च्युनिटी जर घेतली आनी अजुनूय बी आपूण कोणूय तुमकां इन फ्युचर गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करपाचें आडोवंक ना. तर तुमकां दिसतलें की आमी हांगासर आमी अजुनूय म्हणटा की आमच्या प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत तुमी प्रायवेट जॉबाक लागले आसत जाल्यार तुमचें नांवूय आमी कट करून उडयना की तुमी हांगासर आसतनाय बी यू कॅन एप्लाय फॉर द गव्हर्मेंट जॉब. यू कॅन गिव द कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स. जे स्टाफ सिलेक्शनाचे एग्जाम्स आसतली किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचे एग्जाम आसतली, ह्युमन रिसोर्स किंवा अदर्स ह्यो एग्जामी दिवपाक तुका कोणी धाडूंक ना. वयल्यान जाल्यार तुमचो हांगासलो एक्सपिरियन्स हो कावंट जातलो. गव्हर्मेंटान आतां एखादो LDC जर जातलो आसत जाल्यार ताका 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी. आनी डेट 1 year एक्सपिरियन्स हे प्रायवेट सेक्टरांतलेय बी 1 year एक्सपिरियन्स ते कावंट केले वता. आतां पर्यंत फक्त आमी LDC आनी MDSाक केल्ले पण इन फ्युचर आमचे तर म्हणटा की नवीन रिक्रुटमेंट जातली ते सगळे लॅब एसिस्टंट, लॅब टेक्नॉलॉजी, इन्व्हेस्टिगेटर, एनी गव्हर्मेंट जॉब हे आमी करपाचो आमचो विचार आसा. जेणे करून म्हणजे ताका कामाची संवय लागची, ताका काम करपाक कळचें
जाल्यार जाता कितें प्रत्येक जाण पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता आनी तो म्हणटा म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळटा तो वाट पळयत रावता तो प्रायवेट खंयसरूच वचना त्या खातीर एक वर्क कल्चर डेव्हलप जावपाक जाय म्हणून आमी एक्सपिरियन्स बेज कॅन्डिडेट येवचे ही एक सिस्टम आमी गोंयांत डेव्हलप केला आतां पर्यंत गव्हर्मेंटान अशा पद्दतीचे वेगवेगळे जॉब फेअर वेगवेगळे कडेन ऑर्गनायज केले आतां पर्यंत 12 मेगा जॉब फेअर ऑर्गनायज केले एप्रॉक्सिमेटली 2000 भुरग्यांक हो एम्प्लॉयमेंट ह्या मेगा जॉब फेअरांतल्यान केलो आमी ऑलरेडी प्लेसमेंट ट्रायल सुरवात केल्या मागीर ती इंजिनियरींग कॉलेज आसतले ग्रॅज्युएट कॉलेज आसतले किंवा ITI आसतले आमी इंडस्ट्रीक घेवन तांचो डायरेक्टली प्लेसमेंट म्हणजे ग्रॅज्युएट जाताच ताका डायरेक्ट एम्प्लॉय करपाचें हें काम आमी सुरवात केलां आनी स्टेट लेवल करियर पांवड्यो म्हणजे 5000 भुरग्यांनी इंडस्ट्रीत कसले जॉब आसा हे तांकां इन एडवान्स म्हणजे ग्रॅज्युएट लेवलाचेर आसतना तांकां पयलींच इन एडवान्सान सांगलां म्हणजे तांच्यांनी बी आपलें प्रिपरेशन करचें की आपूण कसल्या जॉबाक जॉयन जावपाक शकता म्हणजे BA BCom BSc जावपी भुरगे फुडें आमकां आनीक एडिशनल कोर्स कितें करपाक जाय काय कितें काय ती ताजोय म्हणजे इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट हो खूब बरो प्रोग्राम तुमचे इंडस्ट्रीज पार्टनर हेय थोडे त्या कार्यक्रमाक जॉयन जाले 5000 भुरगे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान तांच्यांनी तेंच्या कडेन इंटरेक्शन केलें फ्युचर आपल्या खंयच्या इंडस्ट्रीत जावपाक शकता हेंय तेंच्यांनी पळयलें आनी म्हणूनच तर गोंय सरकार सातत्यान नवीन नवीन गजाली करपा खातीर एक वेगवेगळे चेंजीस घेत आसा आमी म्हणटा की इंडस्ट्री ही रॅपिडली चेंज जायत आसता तांकां रुटीन आतां जर तुमी म्हणशात की BA BCom ग्रॅज्युएट फक्त जाला आसत त्या खातीर आमकां गरज ना कारण जशें इंडस्ट्रीत बदल जाता तशें आमकां शिकपानूय आमच्या बदल करचो पडटलो रिसंटली तर ताचें म्हणणें की आमकां टॅक्नॉलॉजी जशी चेंज जाता त्या पद्दतीचे कॅन्डिडेटाची गरज आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नाव प्रत्येक जाग्याचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला आतां आमकां अपडेट आमकां शिकचें पडटलें वेगवेगळे कोर्सीस आमी सुरू केल्या बट तुमकां वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर शिकपाक मेळटा जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतले ऑटोमेशन आसतले किंवा ह्योच सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फुडाराक आमचो जॉब सेक्युअर करपाक शकता अदरवायज आमचो जॉब सगळ्यात आमी कशें जाला आमकां गव्हर्मेंटान म्हणजे सेक्युअर्ड जॉब दिसपाक लागला बट ताज्याय पेक्षा प्रायवेट सेक्टरान आमी पळयता की बरे कडेन काम करूंक लागतात दे ऑल्सो पे द गूड सॅलरी बेटर दॅन गव्हर्मेंट ऑल्सो ते करता बट ताच्या खातीर आमचें अपग्रेडेशन आसप गरजेचें आसा सरकार सातत्यान आमी जें म्हटलां की स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करप हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता ग्रॅज्युएशन करता आसतना ITIत तर आमी एडमिशन घेवं येता तातूंतल्यानूय आमकां स्किलिंग करपाचें काम आमी केलां आतां तर आमी रिसेंटली गव्हर्मेंट जॉब जितके लागलेले आसा तांकां सगळ्या जाणांक कर्मयोगी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आतां एग्जाम दिवची पडटा म्हणजे 70,000 लोक जर गव्हर्मेंटात आसत जाल्यार तांच्यांनी ट्रेनिंग घेतल्या 3-3 वरां एपाचेर तेंच्यांनी एग्जाम दिल्या आनी मागीर ते एग्जाम पास जाल्या गोवा इज 100% ऑन कर्मयोगी रिलेटेड सगळ्या जाणांनी आपल्याक अपग्रेडेशन केलां म्हणजे आतां गव्हर्मेंटातूय बी ते दीस सुरू ना म्हणजे अंगणवाडीची बाई सुद्दां एपाचेर सगळे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही हे आपल्या डायरेक्टराक धाडपाक लागलेली आसा थोड्या अंगणवाडीच्या बाईंनी तो एप प्रारंभ आसूं म्हणून नोकरीच सोडली पण बऱ्याच जाणांनी आतां एप शिकून घेतलो ती ट्रेन जाली आनी ते सगळे रिपोर्ट्स आतां डे टू डे बेसिसचेर धाडपाक लागल्या म्हणून आमचे यंग भुरगे जे आसा पळय हांच्यांनी ही टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करची पडटली तांच्यांनी शिकचें पडटलें स्कील जाल्या शिवाय आमकां पर्याय ना म्हणून आमी म्हणटा इनोवेशन हे इट इज अ मस्ट आनी हे जर आमी केलें जाल्यारूच आमी करपाक शकतले म्हणून सातत्यान आमी शिकत रावप गरजेचें आसा आमकां नवीन टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करप गरजेचें आसा आनी आमी आमकां स्वताक अपग्रेड करप टायम टू टायम हें गरजेचें आसा तें करिना जाल्यार आजकाल कोणूच म्हणजे सर्वायव जावपाक शकना इन पॉलिटिक्स ऑल्सो हांव परत एकदां सांगता आमकां राजकारणांत सुद्दां जर रावतले आसत जाल्यार आमकांय बी आमकां अपडेट करचें पडटा अपग्रेड जावचें पडटा आनी त्या लेवलाचेर येवन काम करचें पडटा अदरवायज इट इज नॉट पयलींचें राजकारण उलोवंक ना पयलींचें कितें करताले खबर आहा थोडे जाण शिवाक मतां मारताले थोडे जाण हातीक मतां मारताले जालें म्हणटाले ते एक आतां प्रत्येकाक 1-to-1 कनेक्ट केला तेज्या 21 वर्साच्या भुरग्या कडेन उलोवन तो कितें करता हें पळोवचें पडटा आनी जाण्टेलो ताका हॉस्पिटलान व्हरपा जाल्यार ताकाय फोन करून सांगचो पडटा ताका हॉस्पिटलान जाला मातसो एडमीट करून घ्या म्हणून म्हणजे हांवें त्या खातीर सांगलें कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज देयर तुमकां दिसतलें मागीर हांव रिजनल बी बरो म्हणून जे निवडून येयला तुमकां कितें तुमी सुशेगाद आहा म्हणून तुमी तरी एकदा ग्रॅज्युएशनची एग्जाम दिली आमकां दर 5 वर्सांनी परीक्षा दिवची पडटा दर 5 वर्सांनी आमी एग्जाम दिता आनी पास जाल्यार घरा वयचो पडटलो हय
आणि वयल्यान तुका कशें आतां कोण तरी डिस्टिंक्शन येतलो ग्रॅज्युएट येतलो आमकां एक तर येयलो जाल्यार डिस्टिंक्शन ना जाल्यार फेल आनीक मेळटलो पर्याय ना थंयसर म्हणून आमची एग्जाम सुद्दां दर 5 वर्सांनी जाता तुमकां एग्जाम फक्त ग्रॅज्युएशनची एकदांच जाल्या ताका लागून म्हणजे तुमी बी त्याच पद्दतीन जर तितले आसत जाल्यार ते पॉसिबल आसा. नव्यो इनिशिएटिव्ह सातत्यान म्हणजे सरकारान घेतल्या एप्रेंटिसशीप स्कीम फेलोशीप स्कीम ती आमी इंट्रोड्यूस केल्या. कित्याक हांव पळयता की 28,000 भुरगे आतां पर्यंत एप्रेंटिसशीप स्किमीच्या अंतर्गत एनरोल जाले. प्रायवेट सेक्टरान आनी गव्हर्मेंट सेक्टरान तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. फेलोशीप प्रोग्राम आमी आतां सुरवात केला जेणे करून भुरग्यांक संद मेळटा की गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटात कशें काम करचें हाची संद मेळटा आनी आफ्टर ऑल ही ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटले. आतां आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन खंयसरूच नोकरी ही कंप्लिटली ट्रान्सपरंट कोणीच कोणाक सांगपाचें गरज ना. आपूण एग्जामींतल्यान भायर येवच्या पयलीं आपल्याक मार्क कितले पडले हें आपल्याक पयलींच कळटा आनी ते दुसऱ्यांक सांगता तुजी नोकरी हांव करता बीन कोण हांवूय करिना ते स्टाफ सिलेक्शन तुमीच सिलेक्ट जाता तुमचे तुमी ती कोणी कोणा कडेन पावर लावपाची गरज ना कांयच ना. आपूण आपल्या कॅपेसिटीचेर आपल्याक आपली नोकरी मेळूं शकता पण ताज्या खातीर आपूण शिकप हें गरजेचें आसा आपूण अपग्रेड जावप हें गरजेचें आसा आनी देर इज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवन आनी जो कोंकणी उलयतलो जो कोंकणी वाचतलो जो कोंकणी बरयतलो म्हणजे तो गोंयकाराक जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय म्हणून देर इज मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्काचो कोंकणी पेपर दिवपाक जाय. कोंकणी पेपरान जर फेल जालो जाल्यार परत थंय पास जावनय बी हांगा शक्य जावचें ना. म्हणून कोंकणी कळपूय इम्पॉर्टंट आसा. जर तूं गोंयकार आपूण म्हणटा आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी गोंयच्या लोकां कडेन ट्रीट कसो करतलो. बऱ्याच जाणां म्हणटा कोंकणी कित्याक आसता काय म्हणून आनी जर फाल्यां सकाळी तो हायफाय इंग्लीश उलोवपाक लागलो आनी आमच्या खंय तरी कुट्टाळे जर बाबडी एकटी केली बाबा म्हाजो फॉर्म भर रे म्हणून सांगपाक फ्रॉम वेर यू आर जाल्यार म्हणटा ती बाबडी खंय वयतली. म्हणून ताका तोय पेपर हो कंपल्सरी आसा कारण ताका तें कळपाक जाय. बेजीक जो पर्यंत ताका कळना म्हणून स्टाफ सिलेक्शनान कोंकणी मिनिमम 4 मार्क हे पडचेच पडटा कारण ताका जर कोंकणी कळना आसत जाल्यार त्या कॅन्डिडेटाक सिलेक्ट जावपाक शकना. म्हणून आतां तर आमी कॉम्प्युटर एग्जाम दोज हू आर नॉट टेकन द कॉम्प्युटर त्या खातीर आमच्या HRDFच्या मार्फत जी कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट एफिलेटेड आसा आमच्या ITG कॉर्पोरेशनच्या मार्फत जी कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट एफिलेटेड आसा हेन्सफोर्थ म्हणजे आतां पर्यंत फुडले जे जॉब भरतले 27च्या उपरांत जो बेजीक कॉम्प्युटर शिकूंक ना म्हणजे जेणी जर BSc इन कॉम्प्युटर केला आसत जाल्यार इट इज ओके पण जो प्लेन ग्रॅज्युएट जाला आसत जाल्यार ताका कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट इज ऑल्सो कंपल्सरी आनी कॉम्प्युटराची एग्जामूय दिवची पडटली. जशी टेक्नॉलॉजी बदलता तशा गव्हर्मेंट जॉबांतली स्टायली बी आतां बदलतली कारण तांकां जशे कॉम्पिटंट कॅन्डिडेट जाय पडटा त्याच पद्दतीन गव्हर्मेंटाकूय बी तितके बरे कॅन्डिडेट ते जाय पडटा. म्हणून म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो हार्डवर्क हॉनेस्टी आनी मेरीट हे प्रायवेट सेक्टरांत आनी गव्हर्मेंट सेक्टरांत हे तितकेच म्हत्वाचें आसा आनी खंयसरूच आमी अशा पद्दतीन कॉम्प्रमायज कोणूच करिना. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगता की आज ज्या पद्दतीचे जॉब्स ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत फार्मास्युटिकल आसतले इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आसतले इलेक्ट्रॉनिक्स आसतले इंजिनियरींग आसतले टुरिजम सेक्टर आसतलो हॉस्पिटॅलिटी आसतले रिन्युएबल एनर्जी आसतले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी लॉजिस्टिक ह्या सेक्टरांत एक ग्रोईंग सेक्टर आसात आतांचे ताच्या रिलेटेड स्टडीज किंवा ताच्या रिलेटेड आमी पळयता की सर्टिफिकेट कोर्सीस हे तुमी म्हणजे जाका आमी म्हणटा की डिस्टन्स कोर्स आसतले एक्सटर्नल आसतले हे घेवप गरजेचें आसा कारण बरेचशे फावटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातले वेगवेगळे पोस्ट नॉमिनेशन बेसिसचेर गोंयांत एडवर्टायज करता. मीन्स फॉर एग्जाम्पल म्हणून हांव सांगता म्हणजे दोज हू हॅव कंप्लीटेड द डिप्लोमा इन डिजास्टर मॅनेजमेंट there is no any candidate in the state of Goa who had done the diploma in the disaster management. But the diploma in the disaster management is a distance course is also there. आमचे जाय जाल्यार भुरगे शिकू शकता. There is a various courses in administration. हे जर कोर्सेस आमी शिकले नासत जाल्यार कोण तरी भायलो येतलो म्हणजे आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट फाटल्या वर्सा आमच्या कडेन कॅन्डिडेट जो आशिल्लो ही इज द नॉन गोवन बिकॉज no any single candidate in Goa who had completed either diploma course in disaster management. म्हणून म्हणजे तुमकां म्हणले आसा
की हे डिस्टन्स कोर्सीस आसात, अशे नवीन कोर्सीस जे आसा पळय वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटींतल्यान आसतले, इग्नू पासून ते वेगवेगळ्यो हे नवीन कोर्सीस शिकत चलात आनी तुमी जॉब करता आसतना तुमकां शिकपाची संद आहा. ते ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले आसतले, ते अशा पद्दतीन वेस्ट मॅनेजमेंटांतले आसतले, डिझास्टर मॅनेजमेंटांतले आसतले, एनवायरमेंटांतले आसतले. कारण हाज्या फुडल्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय ह्यो रिन्युएबल एनर्जीच्यो आसतल्यो, हाज्या फुडल्यो नोकऱ्यो ह्यो ह्याच सेक्टरांत आसा. ह्या नवीन सेक्टरांत आसा. पयलींचे दीस गेले, BCom आनी BSc जावन ज्यो नोकऱ्यो मेळटाले पळय ते दीस आतां उरूंक ना. आमकां ह्या नवीन सेक्टरांत आमकां नोकरी मेळप गरजेचें आसा. आमी आतां नवीन कोर्स थोड्या दिसाच्या भितर वेस्ट मॅनेजमेंटान सर्टिफिकेट कोर्स आमी ITI सुरू करता. फायर इन दॅट आज वेस्ट मॅनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, इट इज एन हजार्डस वेस्ट, परत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, सिवरेज कॉर्पोरेशन, म्हणजे वेस्टातूच तुमकां सांगता वी आर स्पेंडिंग मोर दॅन 1000 crores of rupees. आता ह्या वेस्ट सेक्टरात काम करपी ट्रेडिशनली पयलींचे लोक करता, पण आनीक 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी जाका ह्या सेक्टरांतलो सर्टिफिकेट कोर्स आसतले, ह्या सेक्टरांतले जेच्या कडेन एक्सपिरियन्स आसतले, ही विल गेट अ बेटर ऑपॉर्च्युनिटी. आज आमी पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान आमकां मॅनेजर पोस्टाचेर जर काम केल्लो जाय, एक्सपिरियन्स आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना. वी आर पेईंग अराउंड 50-60,000 फॉर द मॅनेजरल पोस्ट इन द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, बट देयर इज नो कॅन्डिडेट. हांव फक्त कळपाक जाय म्हणून सांगता, हांव नांव न घेता बाटल्यो कलेक्ट करपी एकटो गोंयांत आहा. तेजो अकाउंटाचेर कितले पयशे आसूं शकता अंदाज? शिकला तो कांयच शिकूंक ना कांयच. गोंयांत आसा आमच्या, ताच्या अकाउंटाचेर 22 कोटी रुपया टर्न ओवर कंप्लिटली, आनी 8 ते 10 वर्सांचो टर्न ओवर 22 कोटी रुपयाचो आहा तेजो. कितें करता? फक्त सगळ्याक बाटल्यो मेळटा तरी मनीस दवरल्या, बाटल्यो कलेक्ट करता, आपूण बाटल्यो विकता, परत दवरता, रिसायकल करता. हो धंदो. हाज्या पली कडेन धंदो ना. म्हणजे तुम्ही विचार करा, असो एक बिझनेस जावपाक शकता. 8 काय 10 वर्साचो टर्न ओवर 22 कोटीच्या वयर आहा. म्हणजे बरेच जाण हांगा बसतले म्हणटले आमचोय धंदो आजून उरतले, बट इट इज पॉसिबल. म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलें हे अशा पद्दतीचे आउट ऑफ द बॉक्स आमच्या युथांनी विचार करपाची गरज आसा. डेफिनेटली आमी गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली किंवा आमचो CMRY आसतले, हांगा जॉब करता आसतना तुमी वेगळोय विचार करपाक जाता. कित्याक हरकत ना की आमी स्वता एंटरप्रिनर जावपाचो, जेन्ना 4 वर्साचो 5 वर्साचो एक्सपिरियन्स घेतलेलो आनी आमी स्वता इन लॉंग रन, तर आमकां दिसलें की हय आपली एखादी बारीकशी इंडस्ट्री सुरू जावची, कित्याक जावची न्ही, आनी गव्हर्मेंट इज रेडी टू हेल्प फॉर दॅट. आमी EDCच्या अंतर्गत आमचो CMRY मुख्यमंत्री रोजगार योजना वी आर सपोर्टिंग एट प्रेझेंट ADII सेंटर, हाज्या मार्फत ताका ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे आमच्या EDCच्या मार्फत आमी सातत्यान करता. हांव चड वेळ घेवचो ना, पण हाज्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल फाटल्या 12 वर्सांक अशा पद्दतीचे वेगवेगळे बदल आमी देशात आनी राज्यात हे पळयता. अलॉंग विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, PM Gati Shakti, which is a platform launched by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which is connecting the airport, port, road and rail, and which is more benefit for the industry people. सगळ्यात व्हडली बेनिफिट इंडस्ट्रीतल्या लोकांक आसा, कारण ते इज ऑफ डुईंग जावचे किंवा इज ऑफ बिझनेस जावचो, हाज्या खातीर PM Gati Shakti आसा. दिस इज अ न्यू प्लॅटफॉर्म विच इज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. तांचे व्हिजन आसा की विकसित भारत 2047, या देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां जेन्ना पुराय जातली तेन्ना हे राष्ट्र पूर्ण विकसीत जावचे. आणि राष्ट्र जेन्ना पूर्ण विकसीत जातले तेन्ना आमच्या राज्यातलो आणि देशातलो एक सुद्धा भुरगो वो कोण अनएम्प्लॉयड उरचो न्ही. तेणे एक तर आपूण नोकरी करची, तेणे आपूण बिझनेस करचो, वा आपलो स्वताचो कितें तरी स्टार्टअप करचो, हाज्या खातीर तांचो प्रयत्न आसा. आणि म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी ताका सपोर्ट करपा खातीर विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेक आमी सगळ्या जाणांनी तेंको दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तितलें काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटात एकदा हात वयर करून सगळे भारत माता की तुम्ही दिवची ना, सारको नेटान हात वयर काडून भारत माता की वंदे मोदीजी आगे बढो. थँक्यू. देव बरें करूं.